कामराबाद टाळगावातले झोपडपट्टेन रावपी रामचंद्र खोलकार हांच्या घराक उजो लागलो. खोलकार फॅमिलीचे लोक कोल्हापुरात लग्नाक गेल्यात. उजो लागलो तेन्ना त्यांच्या घरात एक सुणो आसलो, तो लासून मेलो. ते दनपार ते 3:30 उजल पडलेले, ते कोण नसले तेंगेर. आणि एक बाईक लासले आणि सिलेंडर एक ब्लास्ट झाले, एक पंक्चर झालं आणि सगळं टोटली लॉस ते. आणि एक कुत्रा लासले आणि एक फ्रीज सगळे ते टीव्ही सगळे गेला. उजो लागल्याची खबर मेळटकीर पणजे फायर ब्रिगेडीन बेगोबेग स्पॉटार पावन उजो पालयलो. पूण तो मेरेन 4 खोपींक उज्याचो फटको बसलो. एक झोपडपट्टीक उजो पेट्टा आणि एक मदें घात पेटला आनी चारय वटेन बाकीचे जे आसले पळय तांकांय पेट्टालो. हांवें कॉलाचें सिच्युएशन पळयलें आनी कंट्रोल रूमाक फोन केलो आनी म्हाका रिएनफोर्समेंट मागलो. रिएनफोर्समेंट मागतकूच म्हाका कंट्रोल रूमान दुसरी गाडी धाडली. दुसरी गाडी धाडटकूच म्हाका दिसलें एक्चुअली काय फायर अंडर कंट्रोल जावचो ना. मागीर थर्ड गाडी हांवें ती पावतकूच म्हाका ते झोपडेन भुरग्याचो कसो आवाज आयलो, भुरगे रडल्या सारकी. म्हणून फुडें वचून पळयलें जाल्यार तुमी ऑलरेडी सुणो मेल्लो आनी म्हाज्या फुड्यांतूच पयलो एक सिलिंडर ब्लास्ट जालो आनी मागीर ताच्या उपरांत दुसरो सिलिंडर ब्लास्ट जालो. मागीर एक 15-20 मिनटांनी फायर अंडर कंट्रोल आयलो. मागीर म्हाज्या सांगातीक म्हाजो दुसरो सब ऑफिसर फट्टे आसलो. आमच्या दोगांच्या जोड पावलो आमी तो उजो पालयलो. उजो तो पयलीं ते बंद घर आसलें त्या घरान पयलो लागलो. त्या घरान लागून मागीर त्या सायटीच्या घरांक लागलो. रिजन ते बंद घर असल्या कारणान कांयच कळूंक शकना. एक तरी तेंचे लग्नाक गेल्ली, त्या लग्नाक तेंच्यांनी वाज बी पेटयले आसतले आनी तशीच ती विसरून गेली आसतली. एक जावंक शकता, ना जाल्यार शॉर्ट सर्कीट जावंक शकता. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस.